आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो। नासनोड्या साव पाऊस फार्मर्स क्लब सुरू जाला। शेतकी जमनीचो खंय जाता तितलो वापर जावंक जाय। So this is the group which we have been working, and now the other people in this area, another 28-30 of them, have joined together and said we will all cultivate together. The committee will be doing most of the work and using the cooperation from the horticulture, the agriculture department, and that is how we have moved forward. Let's keep Aldona constituency green. That is learning agriculture encourage kore, whether it's horticulture, whether it's paddy fields or whatever. गोवा गोल्ड ओनर्स असोसिएशनान मडगांवां पुलीस असिस्टन्स बूथ डोनेट केला। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन ताचें उक्तावण केलां। डीलर्स आहा तांणी मुखार सरून मागीर कितें कितें करचें, पूण मडगांवां जरी तांणी एक बरो प्रोजेक्ट हातांत घेतला आनी म्हाका खात्री आसा की गोवा पुलिसाचो मॅक्झिमम यूज घेतलो। Will act as a major security terminal for the entire Margao city. Basically we have donated this good to the police department for the security of the jewelers. But it will not give security only to the jewelers, but also all the major traders and businessmen who are there in the new market area. So and since it is a centrally located booth, it covers the entire Margao market, wherein there are almost 150 shops located. So मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दोन कडेन सुलभ टॉयलेटीची बुन्याद घाली, एक सिनेलता कडेन आणि एक आझाद नगरात। लोकांची खंय कितलो तेपूच मागणी आशिल्ली। सिनेलता कडल्या एरियाच्या सगळ्या लोकांची मागणी आशिल्ली की हांगा एक तांकां टॉयलेट अत्यंत गरजेचें आशिल्लें आनी टेम्पररी टॉयलेट बरे पयलीं आमी करून दिल्लीं, पूण तरी आसतना ती पावना आशिल्ली। हांगा एक तांकां जाय आशिल्लें की सुलभाचें कॉम्प्लेक्स लांचें तरी करचें। हांगा जागो सामको कमी आसा आनी नवे आसा ते हांगा आमी पयलींचें कितें आशिल्लें तें हांगा पयलीं आशिल्लें न्ही, तें टेम्पररी आशिल्लें तें करून हांगा एक 3 सीटर सुलभाचें टॉयलेट बांदता। जवळ 6 लाखाचो एस्टिमेट आसा। आनी त्याच बरोबर आझाद नगर थंय तांचो डिमांड आशिल्लो की आसा थंय टॉयलेटां पावना म्हणून थंय एक आमी 6 सिटराचें तेंय आज सुरवात करता त्या जाग्यार। तातूंतल्यान ह्या लोकांचो एक इमिजिएट रिलीफ तांकां मेळटली टॉयलेटाची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उझबेकिस्तानान जाल्ली आशियाई बुद्धीबळ सर्त जिखून गोंयचे भक्ती कुलकर्णी सोमारा दनपरा मडगांवां घरा पावले। आतां वर्ल्ड कपाक खेळूंक पात्र जाल्ल्यान भक्तीक बरीच उमेद जाल्या। खूप इम्पॉर्टंट होती, इट वॉज एशियन कॉन्टिनेंटल वुमेन चॅम्पियनशिप उझबेकिस्तानला होती आणि इट इज वन ऑफ द व्हेरी बिगेस्ट टुर्नामेंट इन द वर्ल्ड। खूप कमी इंडियन्सनी जिंकली आहे आणि त्यात मी पण जिंकले, सो मला खूप आनंद होतो। ह्या गोल्डमुळे मला नेक्स्ट इयरच्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळता येणार आहे, सो दिस इज व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर ऑल इंडियन्स अँड ऑल एशिया। आय विल बी रिप्रेझेंटिंग एशिया इन द वर्ल्ड। टुर्नामेंट स्टार्ट झाली तेव्हा आय वॉज अ 15th सीड आणि पण मला एक कॉन्फिडन्स होता जेव्हा मी प्लेयर्स लिस्ट बघितली की कोण कोण आहेत त्याच्यात, आणि ते आतून एक इंट्युशन सांगतं तसं मला खूपच कॉन्फिडन्स होता की मी चॅम्पियन होऊ शकते आणि त्या कॉन्फिडन्समुळेच मी गोल्ड जिंकू शकते। आणि थँक्स टू माय कोच टोपले सर, आम्ही रोज जवळजवळ 4 तास तरी राऊंडच्या आधी प्रिपेअर करायचो ऑनलाईन आणि मी राऊंडही 4-5 तास व्हायचे, सो रोज 10 तास तरी चेस व्हायचं आमचं, त्यामुळे त्याचा खूप फायदा झाला। गोंयचो उदेंतो फुटबॉलर आनी GFDCचो ट्रेनी नरेंद्र नायकाक मुंबय ISL अकादमीन सुवात मेळ्ळा। हालींच जाल्ले सिलेक्शनाक FC गोवाच्या ग्रास रूट कार्यावळींतले तशेंच GFDCच्या भुरग्यांक ट्रायल दिवन ISL अकादमीन नरेंद्राक वेचलो। ह्याच निमतान FC गोवा आनी GFDC एकठांय आयले। पोरू GFDCन ह्या ISL ग्रास रूट ट्रायलीक एकूय ट्रेनी धाडूंक नाशिल्लो। सोमारा GFDCन खेळा मंत्री रमेश तवडकराच्या उपस्थितीन नरेंद्र नायकाचो भोवमान केलो। नरेंद्र 11 वर्साचो अटॅकिंग मिडफिल्डर हळडोणांत सेंटरान ट्रेनिंग घेतालो। GFDCचे हळडोणचे कोचांचोय ह्या वेळार भोवमान जालो। GFDC is very proud to announce along with the FC Goa that one of our trainee, Mr. Narendra Naik, who is from our Aldona Center, which was started 3.5 years ago, is selected as a trainee for the ISL Academy in Mumbai. आज नरेंद्र नायक सारको 11 वर्सांचो भुरगो
ISL अकॅडमी खातीर सुरू जाता सिलेक्ट जाता आमच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत आनंदाची गोष्ट आसा की सबंद देशभरांतल्यान ह्या अकॅडमीक 16 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा आनी तातूंतलो आमचो नरेंद्र नायक की त्यामुळे की ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान आमकां ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो हळू आमच्यो फुडें वचपाक लागले आसा की रिजल्ट्स आमकां रोखडेच मेळना हळू मेळटा त्यामुळे अशा तरेचे रिजल्ट्स आमकां फुडल्या काळांत अपेक्षीत आसात. ISL अकादमीच्या पद्धतीचेर FC गोवाच्या एशली फुर्तादोन उजवाड घालो. Pete Hubers was here, and it was done with help from FC Goa coaches who also helped in selecting. We had invited everyone to come and participate. JFDC. How many grassroots boys were there in all for this selection? In all, there were 100. Last time they were. Last year there were 200. Last time the intake was much higher in Bombay. This year the intake was much lower. The quantity is less. So 100 was got for the result. All these boys were from your catchment schools? Or? The boys were from our FC Goa schools. Some JFTC. Invites were also given to Tempo Sports Club, Sporting Club in Goa, Sagamkar Sports Club. We invited all. This time the FDC had sent boys from all centers. Last year they had not sent any boys. So last year was a different story, but this year we have sent them, told them to give the boys, and they have sent, and the result is selected. अर्जेंटिनाचो स्टार लिओनेल मेसी नरेंद्राक आवडटा. फुडाराक हो गोंयचो भुरगो मेसी भशेन टॉप प्लेयर जावपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.